कोरींतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवोर 4 सेवकाचे अशक्यतायेंत क्रिस्ताची शक्ती. देवान ही सेवा आमचे आदीन केल्या देखून आमी आंग काडिना. लोजेक लागून गुपीत दवरतात तीं कर्तुबां आमी सोडून दिता. आमची चाल नाडबुदीची न्हय. देवाचें उतर आमी भरसून परगट करिना. परतेंच जाल्यार सोत तें आमी स्पश्ट परगट्टांव आनी देवाक आमचो घोवाय करून आनी सोमेस्त मनशाच्या अंतस्करणाक उलो करून आमी आमकांच साक्षी दिता. आमचें शुभ वर्तमान धांपलोलें आसा जाल्यार फकत इबाड जावचे वाटेर आसात तांकां तें धांपलोलें आसा. म्हणगे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार. तरी ताच्या मोहिमे भरीत शुभ वर्तमानाचो पडझड अणभवार्थ्यांक फांकोना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांचीं मनां कुड्डीं केल्यांत. आमी आमकांच परगट करिना पूण जेजू क्रिस्ताक आमी परगट करता. तसुमी म्हूण आनी आमी जेजू खातीर तुमचे सेवक म्हूण आमी जाहीर करता. काळोखांतलो भायर सरून उजवाड पडजळूं अशें देवान म्हणलें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामळार पडजळटा ते आपले मोहिमेची वळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानांत फांकोसो केलो. दोन दुतांच्या वावरांत उपद्रे आनी भरवंसो. पूण आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा. म्हणटच ही आमकां दिल्ली व्हडली पदवी आमचे तावन उपजना. ती सगळीच देवाची. सगल्या जिनसाच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव. पूण देव आमकां चेंपोन पडूंक दिना. आमी सगळेच घुस्पतांव पूण निराशीं जायनाव. पिडापीड भोगतांव पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां काला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. ह्या आमच्या कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमच्या कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकवटलोले आसाव. जेजूचें पुनर्जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाच्या संकश्टांत भोंवताव. हे भाशेन मरण आमचें सवें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचें सवें पुनर्जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें भावार्थ दवरला देखून हांव उलयलां अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें मेळटा तेंच भावार्थाचें मन आमकांय आसा. देखून भावार्थ दवरून आमी उलयताव. देवान सुम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी जाणव. तशेंच तो आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती आपणा मुखार व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी जितली देवाची दयाळाय अदीक लोकांक भोगूंक मेळटा तितली अदीक देवाक महिमा दिवचे खातीर लोकां मदें ताची दिनवासनी वाडत वेतली. क्रिस्ती जिवीत भावार्थाचेर धरलोलें आसा. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिनाव. जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तरूय भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खोंती-दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. ह्या खोंती-दुखीन आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलेंच सर करूंकूच जायना. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें दान मन लायनाव पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडना त्यो सासणाक तोखतात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.